काणकोण बस स्टँडा लागीं आशिल्ल्या शेतात पावसाचें उदक भरिल्ल्यान शेत पुरायपणान तुंबलां। ह्या शेतात कोयराच्यो राशी लेगीत पळोवपाक मेळटा। ह्या सांठोवन उरिल्ल्या उदकांतल्यान कसलेय दुयेंस पातळपाचो भंय थळाव्या लोकांमदीं निर्माण जाला। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। सद्याक आतां बदलत्या काळानुसार बरेचशे दुयेंसां आतां आपापल्या पद्दतीन तकली वयर काडपाक लागल्यात आनी आतां कोरोना फाटल्यान आतां दोळे येवपाचें दुयेंस सुरू जाला आनी हाजे फुडें केन्ना कसलें दुयेंस येतलें कांयच पत्तो ना। ताका लागून स्वच्छता राखप सामकी नितांत गरज आसा। पूण काणकोण तालुक्यांतल्या बस स्टँडा लागीं आशिल्ल्या ह्या हांगासरल्या शेतांक पळयलें जाल्यार जेन्ना जेन्ना पावस पडटा हें तळ्या सारकें भरता आनी जेन्ना पावस वयता तेन्ना तें उदक कमी जाल्या उपरांत कुसता। हांगासर कितलींशींच मच्छरां गणगणटा जाल्यार नुस्तें आसा काय आनी कितें आसा तेंच कळना। त्याच बरोबर आतां कितलोसो कचरो हांगासर आसा ताका लागून हें एक मच्छर पैदास केंद्र सुरू जाल्यार आनी जर हातूंतल्यान एक दुयेंस समज जर सगळ्या पसरपाक लागलें जाल्यार काणकोणाक एक मोठें संकट तयार जातलें। ह्याचे कडेन काणकोणाचे सॅनिटरी ऑफिसरान गंभीर्यान लक्ष दिवन त्याच बरोबर म्युनिसिपालिटीन लक्ष दिवन कितें तरी तोडगा बेगीन काडचो अशा स्थानीक लोकांची हांगासर मागणी आसा। शेत आहा त्या शेता भितर अशें उदक भरलें आहा। हे हेल्थाची सॅनिटरी इन्स्पेक्टर हो आसा काय काणकोणा केन्ना म्हाका खबर ना। तेणी हेजेर एक नजर मारपाक जाय आसली, कित्याक ही डेंगू साथ जातकीर वयतले लोकांक त्रासा व्हरपाची 3 दीस पडटा। त्या ती नाल्यार हे भटकरा ओनराक एक नोटीस काडपाचें म्युनिसिपालिटीन ही फिलींग कर पूण कित्याक नाल्यार हे उदका लागून त्या अडचण वचपाची वाट बंद जाला आनी रातीन व्हेकल वच्यो काल पर एक ह्या उदका पडपा साल्वार जाला। त्या खातीर मोठे एक्सिडंट जावचे पयलीं साल्वार करपाक जाय आनी दुसरो डेंगूचेर नियंत्रणा काणकोणा हातभार गेले दिसता म्हाका पळयलेल्या। हे मच्छर आतां कितलेच मच्छर जाला त्या खातीर म्युनिसिपालिटी ती काम न्ही म्युनिसिपालिटीन तेमकां एक हें दिवपाचें एक फिलींग करून पूण करा म्हण, कित्याक नाल्यार उदक अशें उरपा ना हिंगा। प्रॉब्लेम म्हळ्यार कशें जेन्ना जेन्ना पावस पडटा पळय ह्या पयलीं शेत रोयताले। आतां कितें जालां मोठे मोठे प्रोजेक्ट काणकोणा येसान हो ह्या जाग्याचेर शेत करप जायना। ह्या पयलीं ह्याच जाग्याचेर व्हडले सुर्यरुख आसलो आनी त्या सुर्यरुखा म्हळ्यार लोक रावताले आनी विश्रांती घेताले। पूण तो आतां सुर्यरुख मारप जाला आनी आतां हांगा ह्या जाग्याचेर उदक भरून उरता ह्या शेतांक आनी उदक वचपाक वाट उरना त्या हेका शेताक। त्या खातीर आनी दुसरे सायडीच्यान तुमी पळयलां आसतलें सरकाराचो एक मोठो प्रकल्प जाल्लो आसा आनी प्रकल्प जाल्ल्यान ज्या जाग्याचेर तें उदक वचपाचें जें उदक सगळें आमच्या त्या शेतांत वचपाचें आमी केर म्हणटा थंय वचपाचें तें वचप बंद जालां आनी आतां हें उदक सगळें स्टोर जावन उरता आनी एक वेळार दुसऱ्यो ज्यो ह्या हायवे वयल्यान ज्यो गाडी वयता पळय त्यो गाडयांक सुद्दां खबर उरना की इतलें उदक भरलें उरता रातचें आनी अशे वेळाचेर मोठ्या प्रमाणांत हांगा अपघात घडपाक शकता। अपघात घडपा बराबरच हो जो जाग्याचेर आतां इतले दीस उदक सांठोवन उरलें आसा काणकोणाक सद्या तरी तश्यो डेंग्यूच्यो केसीस ना, मलेरियाच्यो ना, जाल्यार सुद्दां डेंग्यू मलेरियाची ह्या सारकी रोगाची साथ हांगा पसरपाक शकता। त्या खातीर जे आमचे हेल्थाचे जे मनीस आसा किंवा संबंदीत लोक आसा त्या लोकांनी हांगा लक्ष दिवपाची चड गरज आसा। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, समृता खणगांवकार आनी शिवानी सांगेलकार।